The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ GSBचे सर्व वीक्षकांकांक नमस्कार. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडियाचे राउंड 3 चे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. पुत्तूर नरसिंह नायक एक्सक्लूसिव स्पेशल राउंड आजी चलता आसा आमगेले शोन तो. आयच्या दिसान तूं आमगेलो ओट्टो जड्जीस जावन आमगेलो ओट्टा आसांची शकुंतला किणीमाय. शकुंतल माय तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. तशीची महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक माम आसांची नायक माम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. आमगेलो तो ऑर्केस्ट्रान तो भारी लायक एक टीम आसा. कीबोर्ड वाजोवच्यार आसाची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची कोळलो वाजोवच्यार आसाची लोकेश संपेगे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. रिदम पॅड वाजयता आसांची राघवेंद्र रंगदोड तुमकां हांव स्वागत करता आसा. तबलेन तो साथ दिता आसांची श्रीदत्त प्रभू श्रीदत्त मोगान स्वागत करता तुमकां. तशीची आमगेल ऑर्केस्ट्राचे कॅप्टन अभिजीत शेणै तबले वाजोवच्यार आसांची अभिजीत अण्णा तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. आयचे एपिसोड आमी स्टार्ट करता आसांचे फर्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता आसांची मैसुरा तुकुनू बी भव्या पै. ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ. ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ. ನೀನು ನೀಯೇ ನಾನು ನೀರುಳಿದ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ನೀನೇ ಕಂಪಲ ಜೇನಿಂಪಲ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ನೀನೇ ಕಂಪಲ ಜೇನಿಂಪಲ. ಕಂಪಲ ಜೇನಿಂಪಲ. ನೀನು ಮುನಿದರೆ ಬಿಸಿಲ್ ನೀನೊಲಿಯ ತಣ್ಣಿಣಲ್. ನೀನು ಮುನಿದರೆ ಬಿಸಿಲ್ ನೀನೊಲಿಯ ತಣ್ಣಿಣಲ್. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಂಪಲ ನೀಜೆ ನಿಂಪಲ. ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ. ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಂಪಲ ಸವಿಸೊಂಪಲ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಂಪಲ ಸವಿಸೊಂಪಲ ತಂಪಲ ಸವಿಸೊಂಪಲ ನೀನಪ್ಪಲಾನಮೃತ ನೀ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾಮೃತ ನೀನಪ್ಪಲಾನಮೃತ ನೀ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾಮೃತ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಮಲದ ಕಂಪಲ ನೀಸೆ ನಿಂಪಲ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನೀನುಣಿಯೇ ನಾನು ನೀರುಳಿದ ಮೀನು ನೀನುಣಿಯೇ ನಾನು ನೀರುಳಿದ ಮೀನು ನೀನೆ ಜೀವನ ಜೀವನ ನೀನೆ ಜೀವನ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆ ಆ ಆ धन्यवाद. भव्य मस्त फिलिंग आर सांगलींची कोणाक एवढं घासकोन सांगली की ना तुमकां कशें दिसलें तुमगेलें परफॉर्मन्स आनी चंद मोण्या तशी लोण दिसली. ओके जड्जेसाल ओपिनियन निमगूया शकुंतल माई भव्याल परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें लायक म्हणला भव्या तुगे वॉयस लायक आसा आनी कुवेंपुले रचना वय कुवेंपू प्रेम कवी वय वय ते प्रेमांतू एक अध्यात्मय आसा एक प्रियकर प्रियत मेले प्रेम म्हणून कुवेत एक भक्तालेनी देवाल मध्यन तुले एक अनुबंध म्हणून कुवेत तसल नमनेची एक विशिष्ट जालेली एक रचना ही लायक म्हणला तुवें जाल्यार आनी काही चिक्की तूं चड प्रयत्न घाले तांतू म्हूण म्हाका दिसलें वय आनी एका कडेन जेनू म्हणटना जेनू म्हूण झेड झेड प्रोनाउन्सिएशन येतालें चुकूनय येलगी न्हय तशी म्हणचें ना न्हू जेनू आशिल्लें जीवना म्हणटना एका कडेन जीवना म्हूण आयकलें म्हाका तूं तशें म्हणलां की ना गी म्हाका आयकलें चूक गी म्हाका गोतना एका कडेन ते जे आशिल्लें न्हय म्हळ्यार ज ज म्हणची एक अभ्यास आसा तशी नाका जेनू जाल्यार जेनूची जीवन जीवनाची ओके लायक जाला बरें जावं थँक यू मॅम. धन्यवाद शकुंतल माई नायक माम भव्याल परफॉर्मन्स ಬಗ್ಗೆ तुमगेले कमेंट्स भव्य मॅम तुका कशें दिसता चेडा हांव आनी चंद मोण्या तशी लोण दिसता मॅम. करेक्ट सांगली तू करेक्ट सांगलें तूं आनीकय न्हय आनी मस्त चंद करूं साध्य आशिल्लें तुका कॅपॅसिटी आसा म्हूण म्हाका गोत आसा एक कसं म्हळ्यार तूं सिलेक्ट केलेलें हें पद आसा पळय वन ऑफ द टफेस्ट कंपोजींग कोणाक सिंगर्सांक रूट्स चेंज जाता वता थंय हांव घाल्लेलो केलो हरकत आसा पळय रूट्स चेंज जाता ते म्हणून ट्राय करतना त्या रूट खंयची म्हूण पळोवन त्या रुटाचे स्वर धरून वचूं चेडा ते केलो कडेन तूं त्या रुटाचे स्वर धर न्ही
कशी मोजते हें स्वरू म्हणून तें रॉंग न्हय त्यामुळे हें पद आपळल खातीर तुका फस्ट अभिनंदन सांगता मस्त टफेस्ट सॉंग कोणाय आपडूंक वच्चें ना तें हें पद तूं मात्र हें पद घेतिलें अद्भुत एक तुगेलें साहस चंद जाला म्हणलें आनी हें रागान तूं तंतय 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 व्यत्यासूय करून कंपोज केलेलो आसा प्योर राग मेंटेन जायनी तूं आनी एंड येतना पळय जीवना संजीवना नन्न जीवन नीने थंय क्रोमॅटीक येता त्या क्रोमॅटीक ಸ್ವಲ್ಪ आनी पक्का प्रॅक्टीस करता दोनी स्वर लागीं लागीं गा गा लागीं 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 येता ते तसल पुरा ಸ್ವಲ್ಪ पडोवन घेवका आनी ताळ संगती येतना ताळाचे ग्रूव चुनज त्या ग्रूवन तूं पक्का म्हणून चेडा तुका साध्य आसा तुका मस्त कॅपॅसिटी आसा ताजे खातीर सांगता हें पुरा तुका सांगचे टिप्स करता नवें मस्त कोरका येता म्हळ्यार तुका साध्य आसा असल पद सिलेक्ट कर न्हू प्रॅक्टीस करता बैस असल पद कॉम्पिटिशना खातीर म्हण न्ही हें पुरा मस्त इम्प्रूव करूं वाट दाखयत चेडा हें मस्त चंद वॉयस आसा तुका मस्त चांग वॉयसाक एक कॅपॅसिटी म्हण आसा त्या कॅपॅसिटी आसा हे काही साध्य ना केलो हरकत केलेलं आसा पळय हें केलो कसं म्हळ्यार हें जी पद रेकॉर्डिंग आतां म्हणटा न्हय ट्रॅक म्हणतना विंगड म्हणला हांवें वपास वॉयस मिक्स करतना वपास म्हाका अशें आयलें म्हणून केल्लें हांवें इताक म्हळ्यार त्या एका क्रिएटिविटी म्हाका हांव कंपोजर जाल्यार भितर म्हाका अर्थ जाता जाल्यार भितर हांव करूं जालें तें साध्य जालें तुका एका वेळा ते तितले विचार घेवन तूं प्रयत्न केलेलो आसा पळय हें पद रियली व्हेरी ग्रेट मस्त खोशी जालें म्हाका अशी प्रॅक्टीस कर देव बरें करो देव बरें करो आनी एक असं म्हळ्यार हें पद प्रोड्यूस केल्लेची एक अमेरिकाचे एक कुवेंपूल एक व्हड एक अभिमानी गोविंदराज म्हणून ताणें आसचे बॉस्टनात तो सादारण एक मेगेल एक अमेरिकाच्या कार्यक्रमाक आयिल्लो तो अमेरिका कार्यक्रमा येवन कितले 600 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून आयला तो मेगेल कार्यक्रम आयकुका म्हणून कार्यक्रम जाल्ले कुडले ताणें ऑर्गनायझर्सा लागीं निमगून घेवन म्हाका आपोवन घेवन जमकलो तागेले 1998 तागेले घर लागीं 600 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून आपोवन व्हरून मागीर वपास 2-3 दिसान आपोवन हाडून सोडता तागेले घरले आमी अशी बैसून उलयतना कुवेंपू म्हळ्यार म्हाका मस्त मोग ताका कुवेंपू म्हूण न्हय पुरा कवी म्हळ्यार मस्त प्रिती अभिमान ताणें तेन्ना कुवेंपूल्या आध्यात्मीक साहित्याचें एक म्हाका कोरून दिवका म्हणून ताणें दिल्लें तसलें एक पद हें ताणें कोरका म्हणून ताणें प्रोड्यूस केलेलें 10 पद गंगोत्री म्हळ्यार आल्बमा खातीर केलेलें तसलें हें मस्त टफ पद तूं सिलेक्ट केलेले खातीर तुका वापस अभिनंदना देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू भव्या ऑल द बेस्ट आता नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेले मुखार येता संची गणेश प्रसाद नायक गणेश हाजी खंयची पद प्रेझेंट करचार आसा कंडेना नरसिंहना म्हणलें कनकदास आंगेल कीर्तना नायक म्हणून म्हणलें तसलें म्हणटास बरें एक अद्भुत पद ऑल द व्हेरी बेस्ट नारसिंहाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ
ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಧಡ ಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೆ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿ ಅಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿವಿಡಿದು ಗುಡಿ ಗುಡಿಸಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಧಡ ಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೆ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿ ಅಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿವಿಡಿದು ಗಡ ಗಡಗಡನೆ ನಡು ನಡುಗೆ ಗುಡಿ ಗುಡಿಸಿ ಸಭೆ ಬೆದರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದನ ಕಂಡೆನ ಕಂಡೆನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ ಪಳಿಸಿ ಅರಿಶಿರವ ಸರಸರ ಸೀಳಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆದೆಳೆದು ಎಲುಬು ಪುರದೊಳಪ್ಪಳಿಸಿ ಅರಿಶಿರವ ಸರಸರ ಸೀಳಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆದೆಳೆದು ಎಲುಬು ನರ ನರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ ಸುರಿಯೆ ನರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ ಸುರಿಯೆ ಹರಿಹರಿದು ಕರುಳ ಕೊರಳೊಳಗೆ ಇಟ್ಟವನ ಕಂಡೆನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ಕಂಡೆನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ಜನರು ಹಾಯೆನಲು ಸುರರು ಹೂ ಮಳೆಗರೆ ತರತರದ ವಾದ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಹಾಯೆನಲು ಸುರರು ಹೂ ಮಳೆಗರೆ ತರತರದ ವಾದ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಹರಿಹರಿಯ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆ ಇಡುವ ಹರಿಹರಿಯ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆ ಇಡುವ ಕರುಣಾಳುಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕರುಣಾಳುಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೆನ ಕಂಡೆನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನ. सुरवेक हांव ऑर्केस्ट्राक धन्यवाद सांगपाचेची रोमांचन जावचे तशें लायक बॅकग्रावंड म्युजीक तुमी दिलेलें आसा तशीची गणेश तुमी समेत मस्त लायक परफॉर्म केल्लें आसा जजेस लागी ओपिनियन निमगूया आतां शकुंतला माय त्याची तूं सांगिल म्हणके ऑर्केस्ट्राक हांव अभिनंदन सांगता ताजे फुडें हांव नायक मामाक अभिनंदन करता इतें म्हळ्यार हेच पद कनकदास जालें हांव दुसऱ्या गायकान सांगील आयकल्या तांगेले ट्यून आयकल्या शेषगिरी दासगी आनी विद्याभूषण पुरे जाल्यार नायक मामाल ट्यून आनी ते रेंडरींग पोशा अद्भुत म्हूण हांव लेखता इतें म्हळ्यार नरसिंह तो एक उद्भव जावचे ते एक सन्निवेश न्हय आनी ते कनकदासान घाल्लेले शब्द पुराय ते गुडुगुडीसी म्हळेला अशा पुरो न्हय प्रति एक ते करुळ तागेले तांडून ते शोणिता ते पुराय ते प्रति एक आमगेले आमकां आंगाकंठ नीट करचे तस्सल एक नमन्याचे ते लिरीक तशी आसा ते ट्यूनय तशी आसा
ते रेंडरींग आहे तशी असं कोण आहे नायक मामाले हां ताजे खातीर हांव तांकां प्रथम जावन अभिनंदन करता इत्या म्हळ्यार प्रतिपंत हें म्हाका आयकतना ते नवे म्हळ्यार म्हणून आयकता तितलें खूश जाता भोशा म्हाका नरसिंह म्हगे प्रिती देव जालेले गे कसं म्हूण म्हाका गोतना जाल्यार आमगेले गणेश प्रसाद तुमी मस्त प्रयत्न केला जाल्यार ते शब्दाचे येस न्हय ते नरसिंहान तो एक ते उग्र रूप घेवन भायर येवचे ते उग्रतन आनी ते रबस ते स्पीड म्हळेले ते तुमगेले हांतू म्हाका चिक्की उणी दिसले शब्द जोर सांगून अशा पुरो जाल्यार ते फील म्हाका ते नरसिंहान उद्भव जाल्लेले ते एक कसं ते आमकां ते दोळ्या मुखार ताणें एक आयिल्ल एक फील तो हाडोवंक आशिल्लो तुमी ते एक तुमगेले त्याचे थर्ड स्टँजान तूं ते कोण देवतेन ते हू मळे गरे ये ते भारी चंद जाला ते लायक जाला जाल्यार सुरवेचे दोन हांतू ते देवान उद्भव जावची ते क्षण आस पळय ते हांतू तितली येनी की म्हूण म्हाका दिसलें चिक्की तुमी प्रयत्न केले हाडत हां खंडीत जावन खंडीत त्यामुळे तुमी मंजेश्वरात न्हय वय भद्र नरसिंह पळयला तुमी भोशा उग्र नरसिंहाक आनी आमगे लक्ष्मी नरसिंह उरलालची लक्ष्मी नरसिंहाक पळोव का तुमी आं तशें जाल्यार खंडीत तुमकां ते फील येवच्या पुरो म्हण लागता आनीक सणाची उद्दंड म्हूण जाता थंय महाप्राण नाका गे म्हूण दिसता म्हाका आं मागीर पुरो लायक जाला उद्दंड म्हण येता न्हय म्हणटा उद्दंड जावंक आशिल्लें वय तशें ते एक महाप्राण नाका अदरवायज चिक्के ते ताण एक ते खांबो भेत्तून येवची एक सीन मनांत क्रिएट कोरका त्या गायनान कळवा बाकी पुरा लायक जाला बरें जावं तुमकां धन्यवाद माय धन्यवाद किणीमाई नायक माम गणेश प्रसाद सिलेक्शन लायक आसा धन्यवाद सिलेक्शन लायक आसा कनकदासाला साहित्याची चेंदायतेची शब्द कशे यूज करता कनकदास हांतू असल पद म्हणटना आमी फस्ट कसं कोरका म्हळ्यार पद वाज्यूक प्रॅक्टीस कोरका आतां खंय पुरो आमकां स्कोप मेळटा म्हणून ते स्कोप सोदूका म्हणटना गुडू गुडीसी कंबदली धड धड सिडिलू सिडिये न्हय वे ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿ ಎಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿ ಬಿಡಿದು ಗಡಗಡನೆ ನಡು ನಡುಗೆ ಗುಡು ಗುಡಿಸೆ ಸಭೆ ಬೆದರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆಯೊಳೊಟ್ಟು ಸೀಳಿದನ ಕಂಡೆನ ನೈವೆ शब्द कशे आमी यूज करता ते म्हण मागीर उरादोळप्पळिसी अरी बसिरा शिरव न्हय बसिरा बसिरू म्हळ्यार पोटा भितर आशिल्लें करूळ भायर काडलें उरादोळप्पळिसी अरी बसिरा सर सरस येयली त्या सर ताणचेच पळय त्यात फील येवका ते नायक मामाल वर्शनान तूं शिरावा म्हूण आशिल्लो नायक माम तशें आसतारी ते रॉंगच हांव म्हणल्यार रॉंग आनी एकल्यान म्हणल्यार रॉंगच ते बसिरा जावका हांव लेखलें तें हां ते बसिरा जावका मागीर हांव ते करेक्ट केलेलं वर्शनय आसा मागीर ते करेक्ट केलेलं वर्शन आसा तें तशें जालें मितीन बसिरा जावका ते एक आनी कसं म्हळ्यार हांगा उद्दंड कंडेना तंड तंडद हिंडू दैव प्रचंड रिपुगंड उद्दंड पुरा ते प्रति एक शब्दाक स्ट्रेस जावका ते प्रति एक शब्दाक स्ट्रेस कोरकाच ना म्हणून जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार एक स्टेटमेंट जाता देवान ते खांबो बेतून आयले ते फील येना वरलेलो पुरा परमात्माला कसं अवतार आसा त्या अवतारांत पुरा एक रितीचे परमात्मान रूप दाखयला रे हें रूप मात्र आसा पळय अद्भुत रूप हें ताका म्हूण म्हळ्यार हें रूप प्रल्हादाक एक आपणाल रूप दाखोवचे खातीर हिरण्यकश्यपूक जयाक एक मुक्ती दिवचे खातीर आयिल्लें रूप म्हूण आमी घेतल्यार एक दोनीचे कशें म्हूण म्हळ्यार आमगेले भितर आशिल्लें आसा पळय अनिश्ट पुरा दूर करचें रूप हें एक वेळा नरसिंहा म्हळ्यार पुरो भितर आशिल्लें पुरा वायट भायर वता खंडीत हें पद रेकॉर्ड करतना आमकां कसो एक्सपिरियन्स जाला म्हूण म्हळ्यार लंच ब्रेका फुडें रेकॉर्ड केलेलें तसलें पद हें लंच ब्रेका फस्ट पद रेकॉर्ड जाल्यार सेकंड पद रेकॉर्ड केलें सेकंड पद रेकॉर्ड करून हें पद कंप्लीट टेक जेतना ಒಟ್ಟು हातपाय पुरा हालतस कडकडेच म्हणटा पळय
त्यानं म्हणजे तस म्हणा त्या साहित्य तसल साहित्य त्या जेल्ली कुडले मागीर पुरा प्रोड्युसर्स पुरा भितर राहिला तांकां इतली खुशी जाला प्रति एकल्याक ते जेतारे हांव थंय बसलो पद म्हणून जेतारी ता म्हळ्यार हें नरसिंह देवाल पद म्हणटाना येवची तसल तें एक वायब्रेशन आसा पळय त्या वायब्रेशनाक देह तडसून घेना इवन आत्तां जाल्यार स्टेजार नरसिंह देवाल खंयचेय पद आमी भक्तीर म्हणली म्हणून जाल्यार ते तडसून घेना त्या असल साहित्य तागेले अवताराचे आमी म्हणली म्हणून जाल्यार ही देह तडसून घेनात तेन्ना ते म्हणटना तो पुरा प्रोड्युसर्स म्हणाले आर्टिस्ट म्हणाले आत्तां आमी खंयचेय आनी नॅक्स्ट रेकॉर्ड करचे मुडार आमी ना ती तूं वयना आमकां लंच ब्रेक करुया म्हण इताक म्हळ्यार तसल एक हें आनी एक कसं जालें म्हळ्यार एक वेळा उत्तरादी मठांत तूं सत्यात्मतीर्थ स्वाम्याल मुखार हें पद म्हणलें तें म्हूण जेतरी तांगेलें प्रवचन आशिल्लें तांणी सांगलें ना आज आमी प्रवचन करना हागेलें पुरा भजन ना जेवो म्हूण कडे पुरा जेतर सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यान सांगलें तुका कुलदेव जावं नरसिंह देव वे म्हूण निमगेलें नाही म्हाका कुलदेव नाही म्हाका मस्त इश्ट देव तो म्हगेले पुरा कश्टा येवचे तसल देव कसलेय कश्टा वेळार नरसिंहा म्हळ्यार तो थंय आसता तसल देव म्हळ्यार नाही आमी सांगिल्लें कसलें म्हळ्यार विंगड वायब्रेशन दिसता असं म्हणून ते स्वाम्यान सांगता जाल्यार तांणी मस्त तत्व कळलेलें आनी मस्त महाज्ञानी जालेले स्वामी सत्यात्मतीर्थ स्वामी तांणी सांगता आसत हांव इता सांगता म्हळ्यार नरसिंह देव कसलें म्हळ्यार मात्र विचारांत सांगता आसा मेगेल बगे सांगतना हांगा नरसिंह देव कशें म्हणून ताका आमी कशी आपयता ती कसल एक शक्तीर आपयता ती केलो पद सॉफ्ट आसा कायो श्री नारसिंह म्हणटना आमी सॉफ्ट जावन म्हणूं जाता हें तशें न्ही हें खांब बेतून येवची ते एक फोर्सान तूं आयल्यार आनीकय चेंज जाता इता म्हळ्यार ऑर्केस्ट्रा मस्त लायक आशिल्लें तशें जाल्यार मितीन म्हणलेलें चेंज जाला स्वरुकी कसलेय तोंदर जायनी म्हणलेलें चेंज जाला मेलोडियस जाला जाल्यार असल हें पद म्हणटना मुख्य जावन आनी ಸ್ವಲ್ಪ फोर्स घाल्यार आनीकय चेंज करून म्हणूं जाता धन्यवाद नायक माम देव बरें करो धन्यवाद नायक माम सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लेस्मॉट एजन्सी इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची नरसिंह एंपाय नरसिंहाल कुरीत एक भजन आयकून आयलेंच तुमी नरसिंह आयलेंचंगा तुमी खंयचे पद सांगचेर आसा ती ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗತೇರಿ ऑल द वेरी बेस्ट ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಾಲು ದೀವಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಗಲು ಬತ್ತಿಯು ವಿಸ್ತಾರದಿ ಭೂಸುರರು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರಲು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಳೆಂತು ತೇಜ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಜಾಣ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜ ನೀರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜ ನೀರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ಶಂಕ ಭೇರಿ ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಮೇಲು ಪಂಚಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಲು ಗಾಳಿ ಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ಧಾಳಿಯಾಡುತ್ತಾ ಸುತ್ತ ಧೂಳಿಯನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ವೈಯಾಳಿಸಿ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಜಾಣ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜ ನೀರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜ ನೀರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ವಂದಿಸಿ ಪೊಗಳಲು, ಮೋದದಿಂದ ಗಾಯಕರು ಮೌರಿ ಪಾಡಲು, ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂಸುರ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಮೃತಾನ್ನವ ನಿಕ್ಕುತ ಜಾಣ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ರಂಭಾ ಮೊದಲಾದ ಸುರರಮಣಿಯರು ತುಂಬಿದಾರತಿಯ ಪಿಡಿದು ಕೂಡಿ ಪಾಡಲು, ಶಂಭುಮುಖ ನಿರ್ಜರನೆ ಪರಾಕೆನುತಲಿ, ಅಂಬುದಿ ಭವಾಬ್ದಿಗಳ ಆಳಿದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ಅಚ್ಚನಗೆ ಸಾರು ಬೇಳೆ ಹಾಲು ಕೆನೆಗಳು, ಮುಚ್ಚಿ ತಂದ ಕೆನೆ ಮೊಸರು ವಿಸಲು ಬೆಣ್ಣೆಯು, ಹಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ಪಕ್ವವಾದ ಅತಿರಸ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಯುಂಡು ಪಾನಕ ನೀರ್ಮಜ್ಜಿಗೆಗಳ ಸವಿದು ಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತು ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಸಕಲಾಧಿಗಳು, ಹೊನ್ನ ಹೊಸ ಜಾನ ಜಂಗುಳಿ ಹೊಳೆವ ಸೊಬಗಿನ, ಉನ್ನತ ಪಾರಾಯಣ ಉತ್ತಮ ರಾಜಶ್ವವೇರಿ ಎನ್ನ ಹಯವದನ ರಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नरसिंह तुमगेल परफॉर्मन्स कशी फील जालें? आनी खंयची लायक संगीत आशिल्लें. जड्जसांक कसं दिसलें म्हण निमगे या शकुंतल माय? लायक जाला नरसिंह. अरे लायक कोण सांगला हे कीर्तन कोणाले म्हणून गोतस की वालेराज सोमाल. हय हयवदना म्हणून लायक जाला. हां थँक्यू. आणि तुवें सांगला आनी काही लायक कोर आशिल्ले म्हणून प्रयत्न आनी काही जारी दवरी. हां बरें जावं. धन्यवाद शकुंतल माय. नायक माम? नरसिंह कशें आसा तूं? आराम. तूं म्हणलेलें तूं कसलेंय तोंदर ना, तूं त्या पदाक कसलें जस्टीस दिवचें जाता. आनी द मोस्ट सिंपलेस्ट पद हें सिंपलेस्ट इताक म्हण 7 चरण सांगतो. ते 7 चरण 5-6 मिनिट भितर कंप्लीट करचे खातीर विंगड कसलेय चड हरकत करनासले. ते साहित्य कसं सांगता ताजे खातीर इम्पॉर्टन्स दिवचे खातीर BGM ताय वटो 8-12 भितर आमी कैद केला. BGM व्हेरी शॉर्ट BGM इता म्हळ्यार त्या तितली कवर करचे खातीर. तशें भितर पर्फॉर्मन्सान तूं कसलेय तोंदर ना. आनी अदरದಿಂದ न्हय आदरದಿಂದಷ್ಟಮೃತಾನ್ನ. अदरದಿಂದ म्हळ्यार हाजे कसले वंटान म्हणून जाता. वंटान न्हय आदरದಿಂದಷ್ಟಮೃತಾನ್ನ इत्तु जाण कळ्ळें. अदरवायज चेंज जाला. देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद नायक माम. धन्यवाद नरसिंह. थँक्यू. आत्ता आमगेल मुखार येता अशे कंटेस्टंट नागप्रसाद पै. नागप्रसाद
खंयचे पद सांगचार आसा तुमी आजी? हांव आने बनताने बनताने. ऑल द व्हेरी बेस्ट. दानव कदಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ್ತಾ दानव ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ. ದಾನವ ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ದಾನವ ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ದಾನವ ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಗುರುಳ ನೀಲಾಂಗ ಚೆಲ್ವಾನೆ ಕಂಗಳಿ ಘೊಳೆವ ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಗುಳಿಯಾನೆ. ಗುಂಗೂರು ಗುರುಳ ನೀಲಾಂಗ ಚೆಲ್ವಾನೆ ಕಂಗಳಿ ಘೊಳೆವ ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಗುಳಿಯಾನೆ. ಬಂಗಾರದಣು ಗಂಟೆ ಶೃಂಗಾರದಾನೆ ಬಂಗಾರದಣು ಗಂಟೆ ಶೃಂಗಾರದಾನೆ. ಮಂಗಲ ತಿಲಕದ ರಂಗಾನೆಂಬಾನೆ ಮಂಗಲ ತಿಲಕದ ರಂಗಾನೆಂಬಾನೆ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಕೆಳದಿ ಗೋಪಿಯರೋಳು ಗೆಳೆತನದಾನೆ ಸುಲಭದಿಂದೊಲಿಯುವ ಎಳೆಮರಿಯಾನೆ. ಕೆಳದಿ ಗೋಪಿಯರೋಳು ಗೆಳೆತನದಾನೆ ಸುಲಭದಿಂದೊಲಿಯುವ ಎಳೆಮರಿಯಾನೆ. ಘಲಿರು ಘಲಿರು ರವದಿ ನಲಿದಾಡೋವಾನೆ ಘಲಿರು ಘಲಿರು ರವದಿ ನಲಿದಾಡೋವಾನೆ. ಮಲೆತವರೆದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಳಿದಾಡೋವಾನೆ ಮಲೆತವರೆದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಳಿದಾಡೋವಾನೆ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. ಭವರಿಗೆ ಸಿಲುಕದಾನೆ ಒಲವಿಂದ ಭಕುತರ ಸಲಹುವಾನೆ. ನಳಿನಜ ಭವರಿಗೆ ಸಿಲುಕದಾನೆ ಒಲವಿಂದ ಭಕುತರ ಸಲಹುವಾನೆ. ಹಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದಾನೆ ಹಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದಾನೆ. ಬಲ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನಿಲಯ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನಿಲಯ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನಿಲಯ.
ಬಲಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನಿಲಯನೆಂಬಾನೆ ಬಲಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ನಿಲಯನೆಂಬಾನೆ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ. धन्यवाद. नागप्रसाद तुमकां कशें दिसता तुमगेलें परफॉर्मन्स? नायक मामा जजेस आले. ओके. शकुंतल माय, तुमकां नागप्रसाद पै हांगेलें परफॉर्मन्स कशें दिसलें? भारी लायक जाला. भारी म्हळ्यार भारी लायक जाला. ओरिजिनल कशें आसा मागीर तांतू कसले सूक्ष्म असल्यार नायक माम सांगू पुरो जाल्यार भारी लायक जाला. एक कसलेय सांगता न्हू म्हळ्या खातीर एक सांगता. गुंगुरू गुरुळा म्हणून ओटू आयल्यार गुरुळा म्हणे वो नाजाल्यार गुंगुरू म्हणून मात्र सांगल्यार कुरुळा म्हणून सांगता. जय. ते संधी आदेश संधी गुंगुरू गुरुळा नाजाल्यार गुंगुरू कुरुळा म्हळें तितलेच. मारी लाय जाला. बरें जावं तुमकां. धन्यवाद. धन्यवाद शकुंतल माय. नायक माम. चंद जाला देवा मस्त चंद जाला. खुशी जाला म्हाका आयकून. इता म्हळ्यार ओरिजिनल म्युजीक दिला ओरिजिनल तूं म्हणला कसं तांतास ते संपूर्ण फॉलो केला आणि वॉयस रेंज तुगेले मस्त लायक आसा. मस्त चंद जाला. ओरिजिनल भावन कसं आसा ताका समजावन म्हणला. एक कसं म्हूण म्हळ्यार हें राग हें पदाक सिलेक्ट करतानाच पळय मस्त केअरफूल जावन केल्ला हांवें. सामान्य जावन शिवरंजनी यूज करचेंच पळय. हें मस्त दुःख येवचें तसले संदर्भार हें राग करता ते. हॅपी मूड हें ट्राय करका पळोवका. हॅपी मूड हें रागार दिवचें जेता स्वय म्हणून हांव त्या वेळा सांगता आशिल्लें विंगड एक एपिसोड आहा. तो कसो जालें एक गंभीर जलल रागो कॉमेडी कशी यूज करूं येता म्हणून तशीच एक दुःखाची रागो हॅपी मुडाक कशी हाडी येता म्हळ्यार एक प्रयत्न हांव हांतो केलेले. तशें जाल्या निमित्तीन शिवरंजनी देव आयलो म्हळ्यार एक संतोश आसा पळय ते दाखोवचे खातीर केलेले. ताजे खातीर ते टेम्पो ते तितली फास्ट म्हणजे ताजे खातीर तेन्ना ते मूड येता. दानव कदळीय कानन मुरियुता आने बनताने. कितली चंद साहित्य पळय. प्रसन्न वेंकटदास आले. प्रसन्न वेंकटदासू 150 वर्सां पशी फुडें विजयदासा पशी होडू बागलकोटेच्यो तागेलो आवसू बापोसू सानप्रायर मोर नासता ती ते प्रसन्न वेंकटदासान तागेले म्हालगड भावाले घरले आसचे तागेले भन्नी ताका सम पळोवन घेना. एक दीस तो ते गाय एकानी चोरोच्या पेटयतात तागे लागीं. तो वत्त पापा थंय एकडे एक वाग येता. त्या वागाक शिकी करून देवा म्हणून कसं की ताण करतना ते वाग धांवन वता. तशी त्या देसाई म्हणलेले एक गाय आसता. तशी ते देसाईल घरले तांकां पुरा मस्त आनंद जाता हाणें केलेलें काम. कडे घरले येवन तागेले भन्ये लागीं ताक निमगिता. तेन्ना ताक ती दिना. तिका हाक पळयला जायना. तुका ताक दिना तूं वचून त्या देसाईल गाय चोरोचें काम करतो म्हूण म्हणटा. कडेक तांगेले ते देसाईल कुटुंब तिरुपती भायर सरतना तांगेलो वटू वता तिरुपती वचून देवाल दर्शनानी जावन एकडे निद्दलल कडेन ताका देव स्वप्ना येवन अंकीत दिता प्रसन्न वेंकटाम. तसले प्रसन्न वेंकटदासू ताणें बरयलें दानव कदळीय कानन मुरियुत आने ಬಂತಾನೆ 1996 इस्वीत रेकॉर्ड केलेलें हें पद. हें रेकॉर्ड जावन कितली वर्स नंतर एक दिसू आमगेले मंत्रालयाचे आत्ता स्वामी न्हय तांगेले फुडली स्वाम्यांक ते पद आयकतना तांकां दिसलें काय आने ಬಂತಾನೆ आमी देवा हाडकामू आमगेले मंत्रालयात म्हणून तांणी लेखून हस्ते सायजाचे रुप्याचे हस्ती करून ताजेरी सादारण एक 30 किलो भांगरा इतले भांगरा अंबारी करून ताजेरी देवान येवचें म्हणून केला. आतां 5-6-7 वर्स जालें ते करून. ते ताजे उद्घाटना वेळार स्वाम्याले एक मठा तकून म्हाका आयिल्ले येवं का तूं येवन आने ಬಂತಾನೆ म्हणका म्हूण.
हांव थंय येवन बैसून म्हणटना सगळे मंत्रालयात हे सुतवांतू हें हस्तेरी अंबारी प्रल्हादराज म्हूण म्हणारी व्यासराय स्वाम्याले पशी फुडले अवतारू राघवन स्वामी व्यासराय स्वामी आनी प्रल्हाद मुर्ती हाजेर येताना आनी देव कृष्ण त्या देव मंत्रालयाचे हाजेर येताना सुतवांत ते भजन म्हणजे खातीर एक स्टेज घाल्लेले थंय बसून ते सगळे देवान एक अंबारी सुतू येवचे थंय सादारण 3 घंटो एक पद म्हणला हांवें कंप्लीट जातर वापस सुरू करचें आने बनताने तशी हें पदाक तेवूय एक हिस्ट्री आसा तसले एक पद तूं ओरिजिनलाक वेरी नियर ओरिजिनला म्हणकेची तुगेलो पुरा प्रयत्न करून म्हणला कसलेय प्रॉब्लेम ना साहित्यिकी ह्याकी भावनकी देवान आयलो फील की प्रति एक चंद जाला मेगेले पदाक एक जस्टीस दिल्ल्याक थँक्स. धन्यवाद. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉन्ट एजन्स इंडिया अंतू नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेले मुखार येता संची वैष्णवी P नायक. वैष्णवी कंची पद सांगता संची आजी. तुझे विना कोण मराठी पद. आधी ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्स. तुझे विना कोण शरण जाऊ नारायणा तुझे विना कोण तुझे विना कोण तुझे विना कोण शरण जाऊ नारायणा शरण जाऊ नारायणा शरण जाऊ नारायणा शरण जाऊ नारायणा
जाऊ नारायण तुझे विना कोण शरण जाऊ नारायण वैष्णवी ऐकते पूरा एक पटी ಶರಣ್ ಬಾವಾರ್ तुम्ही आपण वेलेलस तुमಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ शकुंतलमाई भारी लायक झाला वैष्णवी भारी चंद कोण गायन केला हां तुका देव बरें करूं धन्यवाद शकुंतलमाई नायक मॅम वैष्णवी सम म्हणला हवे तो बेस्ट म्हणला तो दी बेस्ट थँक्यू करेक्ट ओरिजिनल चंद करून ऐकून इथं म्हणा व्हेरी टफ आता मस्त वर्क केलेलं असा लास्ट अंतर आणतो मस्त पुरा संगती मिळाला असा त्या पुरा तो सम ऐकून त्या म्हणची प्रयत्न केलेला अस पळा मस्त खुशी जल म्हाका वंडरफूल सिंगींग व्हेरी गुड मस्त जस्टीस केला तूं हे पदाक न्याय दिला पदाक आमकां कंपोजर्सांक कसं खुशी येता म्हण मरे मेगेले कंपोजींग हांव म्हणची सुलभ जाल्यार ही मेगेल कंपोजींग अन्याकले सम शिकून म्हणटनाच पळय ताजी मेळचे एका खुशी विंगड त्या खुशी तूं म्हाका आज दिला मा मस्त खुशी जाली म्हाका आयकून मस्त छंद म्हणला तूं मस्त छंद आनी म्हाका आनी एक खुशी जाल्यार कसं म्हळ्यार ओरिजिनल म्युजीक ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು ಅದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಏನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪಲ್ಲವಿ ರಿಪೀಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ ಜಲ ಮಾತು ಮಳಲೆ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನು ಮಳಾತು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಳಾತು ಯು ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
देव बरें करो येते धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू वैष्णवी ऑल द व्हेरी बेस्ट आयज आमगेले ह्या रावंडान तूं आमगेलो निर्णायक जावन आशिल्ले तेसले शकुंतल किणीमाय तुमकां मस्त धन्यवाद तशेंच महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद तशेंच ऑर्केस्ट्रान तूं आमगेलो साथ दिलो तेसले आमगेले ऑर्केस्ट्रा टिमाचे कॅप्टन तबलेरी अभिजीत शेणे अभिजीत अण्णा तुमकां मस्त धन्यवाद तशेंच श्रीदत्त प्रभू तुमकांय मस्त धन्यवाद रिदम पॅडारी राघवेंद्र रंगदोड तुमकां मस्त धन्यवाद फ्लूटारी लोकेश संपिगे तुमकां मस्त धन्यवाद कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू तुमकांय मस्त धन्यवाद हांगा कमी आयच एपिसोड एंड करता आसतनची आनीक मस्त लायक सॉंग्स आवडटो नेक्स्ट एपिसोडान तूं आमी तुमगेले मुखार येवचार आसा